Getting a Konkani Academy edifice was a struggle. But after all this, the Konkani Academy has been allowed to deteriorate and reach this pathetic condition with water pouring in from all sides. Watch our special report on the state of the building. Here are visuals of the Konkani Academy building, which was once considered the fulcrum of the Konkani movement in Goa. Even as parts of the ceiling have caved in, access from the main entrance has been completely blocked. Inside the infamous Dalgad library of the Academy, books and files strewn all over the place are rotting in the rainwater. Here's what Arun Sakardhande, the president of the Konkani Academy, has to say. Konkani Academy Goa Konkani Academy library सारखी हे जाल्ली आहा कितें वयले स्लॅब हे दिसता स्लॅब पडटा मागीर लोकांची हे बुकां हांगा थंय उडयल्ले आहा ते झाड मारून ते कित्याक लागून ही इमारत जी आमकां दिल्ली लायब्ररी म्हणून वापरपाक ती PWDची इमारत हाणें दिल्ली आमकां सरकारान लायब्ररी म्हणून वापर म्हणून तात्पुरती ती जेन्ना कोंकणी अकादमी सुरू जाल्ली न्ही तेन्ना दिल्ली पूण ते PWD कडेन आसल्या कारणान ताजी आमकां हें करूंक मेळना कितें म्हणटा तें रिपेर्स बी आसा न्ही ते आमकां करूंक मेळना म्हणून मदीं आमी तांकां सांगिल्लें मागिल्लें तांणी करचें बी म्हणून तें उरलें काम सगळें कोविडच्या काळान आनी आतां कितें जालां ती ओल्ड इमारत आसल्या कारणान ताजे वयले कपचे बी आसा न्ही ते पडटा सकयल आनी ती थोडी कमी आसा म्हणजे एक ल्हान आसा इमारत म्हणजे आनिकूय मातशी चड जाय पड एरिया जाय आसली पूण ती कोणें पळोवना पयलीं आनी आमी ते फाटल्यान पळोवन ते थोडे रिपेर करपाचे म्हणून आमी PWDची इमारत आसल्या कारणान आमी हें करूंक शकना मिनिस्टराक कितें हें केल्लें हय आमी सांगिल्लें ते बाबा ही ओल्ड जाल्ली आसा आनी फाटीं ती रिपेर करपाची आमी मागणी केल्ली तेन्ना तांणी रिपेर करुया आनी कितें भशेन म्हणलेलें पूण मागीर ते प्रत्यक्षान कांय येवना कित्याक कोवीड काळान वगैरे आसले जाल्यार ते पयशे बी हेल्प करपाचे किंवा पयशे खर्च करपाचे ते कोणें करपाचे किंवा आनी कितें तशें आमकां अनुदान सरकारान दिवना म्हणून ते तशें उरले ती आनी कितें सायडीक वणटी बिणटी कितें ओली बी जाता काय अशें कितें ह्या वणटी म्हणजे चड पावस जर येत चड पावस जाल्लो जाल्यार मातशी आतां तशें पावस बरोच पडटा न्ही हांगा अशें गळना भितर काय ना गळना खाली स्लॅब सारकी करपा आनी स्लॅबाचे एक फुडलो भाग जो आसा न्ही फुडलो भितरसून वचपाक प्रवेशद्वाराच्या हाजेर ते ताजे कपचे बी पडटा थोडे ताजे आनी ओल्ड बुकां फायली बिली आहा ते हांगा ते कोणशाक बी मारून दवरल्या ते कित्याक ना ते डिस्पोज करपाचे ते दवरलेले आसा ते पयलींच्यो त्यो फायली बी आतां तुमी आतां जर न्यू PWD मिनिस्टर आहा निलेश काब्राला कितें तेका हय ताजे कडेन वचून मेळटा आमी आतां मेळटले तुमचे हय हांव CMाक आमी फाल्यां मेळटा सांगपाक CMान ते सांगलां आमकां की जे कितें कोंकणी अकादमीक मदत बी जाय ते आपूण करता म्हूण सांगलां पूण कितें जाता ह्या सद्याच्या तुमी जाणा न्ही पॉलिटिक्सान सगळेच बिजी आनी हातून उरल्या आनी ते कामां मातशी जायना अशें जाता हय एसेंब्ली चालू आसा तरी आमी फाल्यां मेळपाचें ठरयलां CMाक म्हणजे शक्य आसा जाल्यार आनी तो मेळटा बी जाल्यार तशें ताजेर ती क्लियरन्स घेवन वतले आमी The surroundings of the Academy are in a bad state as well. The bus which was issued to the Academy is also in bad condition. Shamchari for Goa 365 from Panaji.